नमस्कार. आम्ही हांगा सुक्तळी आसा, ज्या जाग्यार राष्ट्रीय महामार्गाच्या मोले टू फोंडा वचपाचो जो राष्ट्रीय महामार्ग आसा त्याची कुशीन मोठ्या प्रमाणात हांगा लोक हाडून कचरो उडयता. आनी ही बॉर्डर जावन आसा मोले पंचायतीची, आनी जेन्ना धारबांदोर पंचायती ही बॉर्डर सुरवात जाता आनी थंय पयल्यार मोठ्या प्रमाणात सगळे रस्त्या कुशीनी धारबांदोडा पावसर रस्त्या कुशीनी सगळ्याक हांगा मोठ्या प्रमाणात तुमकां कचरो आढळून येता. आनी ही जी प्लास्टीक पिशवी ज्यो उडयता त्या पिशव्यांनी जे कितें पदार्थ आसता जावं कितें आसता ती हांगा गोरवां ताव मारता आनी तेजे बरोबर ती तेंची पिशवी तेंची पोटान वयता आनी ताका लागून गोरवांय दुयेंत पडटा. तेन्ना ही जे हांगा राष्ट्रीय महामार्गाचेर जे उडयता ते जंगलांनी उडयता, जो अभयारण्य येता फॉरेस्टा लागता ते आनी तितून भितर उडयता. जेन्ना फॉरेस्टाचे जे कोण कर्मचारी आसता गार्ड आसता तेंच्यांनी हेचेर पाळत धरून तांकां फायन मारपाची गरज आसा. तेन्ना अशें जे कोण उडयता तेन्ना पुलिसांनी हेंचेर कारवाई करपाची गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सुक्तळेच्यान एकनाथ खेडेकर.